बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समोर ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रचो एकूण तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, पाटलावदार आपल्या गुरूची पाट सोडिना. ताच्या मोना कालसान जाल्लो प्रभाव आपल्या गुरू विशीं तो दुसऱ्यांक पोरगोटल्या बोगोर रावना. आपूण वेता थंयसर आपल्या गुरू भाशेन तो वागता आनी सगल्यांक सुगोट जावंक वावुरता. आनी हे तरेन एक खरो शीस आपल्या जिविताच्या माध्यमांतल्यान गुरून शिकयलें दाखयलें तें दिसपट्टी जिवन आपल्या गुरूक गोवाय जाता. आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसाचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जेजूची पाटलावदार म्हूण गोवाय दिवया. जेजू विशीं असलीच भावना घेवन शिसांनी क्रिस्ताचो वावर आख्या संवसारांत परगटलो. जेजूचे लागशिल्ले कशें तांकां जायते सोंसूंक पडले. तरेकवार आव्हानाक फुडो करचो पडलो. थोड्यांक जिविताचें बलिदान दिवचें पडलें. तरी आसतना जेजूक तांणी सोडूंक ना. आपल्या भावार्थाक सोंपता तें शिसांनी केलें आनी तांचें जिवीत देवा मुखार उमोर जालें. आमकां जोण एकल्याक होच क्रिस्ताचो उलो पाटलावदारा कशी क्रिस्ताची ओळख आनी अनुभव घेवंक वाडूंक आमच्या उतरां कोडण्याचो पोरसूळ दुसऱ्यांक जावंक आनी वेगवेगळ्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक ह्या नोवेनांतल्यान भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून ताचे भाशेन संवसारांत आमकां गोवाय कर म्हूण मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जरी तर आमी हांगासर एकठांय जाल्यार म्हटल्यार कारण म्हटल्यार सांव फ्रांसीस शावेर. तो जेजूचो नीस पाटलावदार आसलो आनी ह्याच कारणाक लागून ताणें आमकां ताची ओळख दिली. आज ताचे भाशेन नीस पाटलावदार जावंक हे मिसाच्या भेटेंत त्याच बापा लागीं आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फाव ते परी वाडो घेवचे खातीर आमची पातकां आमची चुकी आमी ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सोपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो न्याय उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुद्दां साकवार मोरयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सोरपदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां साश्टीच्या जिविताक पाव. सुमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. मोगळ बापा, तूं मई पासून फाव कोत्ताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काल्स अशे पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी हुरबेवंत कर. आमच्या सुमीच्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र एकपणान जियेत आनी रावसोट चलयताय साश्णाच्या साश्णाक. आमेन.
दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव दानियेल एकदम गाबरलो आनी म्हजे तकलेंतल्यान दर्शनां गळटालीं तांकां लागून हांव सामको कांपूंक लागलो. म्हणटूच थंय लागीं आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी सगळें घडलां तातूंत कितें सोत आसा तें म्हाका सांग म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें. जबाब दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ ताणें म्हाका दिलो. हीं 4 व्हडलीं जनावरां म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतले ते 4 राजा. पूण राजपदवी भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी सदांकाळ सासणाच्या सासणांक राज तांचेंच जातलें. तेन्ना हांवें 4थ्या जनावराचो अर्थ विचारलो, कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें. एकदम भिरांकूळ, कित्याक ताचे दांत लोखंडाचे आनी ताचे चोपके पितूळचे. ते खाताले, पिठो करताले आनी उरलां तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयताले. तशेंच ताचे तकलेर आसलोल्या 10 शिंगांचो अर्थ हांवें विचारलो. आनीक एक दुसरें शिंग कित्याक उपजलें आनी पयलीं 3 कित्याक पडलीं आनी ह्या शिंगाक कित्याक दोळे आनी बोडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी हें शिंग कित्याक हेरां परस बोडाय दाखयतालें, हें सगळें हांवें विचारलें. भोगता कडेन झूज मांडून तांकां दोमायताले म्हूण हांवें देखलोलें तेंच शिंग हें. पूण शेवटाक काळा युगा आदलो तो आयलो आनी ताणें भोव वर्त्या देवाच्या भोगतां खातीर न्हीद करून दिली आनी तेन्ना भोगतांनी राज आपल्या ताब्यांत करचो वेळ पावलो. ताणें अशें म्हणलें, 4थें जनावर म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतलें तें 4थें राज. हें राज हेरां राज्यां परस वेगळें आसतलें. तें आख्खी प्रितूम गिरासतलें, पांयां तोळा तिका माडयतलें आनी तिचो चुरो करतलें. 10 शिंगांचो अर्थ असो. ह्या राज्यांतले तेग राजा उपजतले आनी हांच्या उपरांत आनीक एकलो राजा. हो राजा पयल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा राजांक सोकला उडयतलो. तो भोव वर्त्या देवाचेर आड उलयतलो आनी भोव वर्त्या देवाच्या भोगतांक तो सोतायतलो. काळ आनी समूर्त तो बदलूंक सोदतलो आनी देव ताका भोगतांक आपणाचे आदीन करूंक दितलो आनी भोगतांक ताची आदीन करतलो. एका काळाक, 2 काळांक आनी अर्द्या काळाक. पूण तांची मनसुबी जातली आनी देव तांचे कडली पदवी काडटलो आनी ताचो सत्यानाश करून ताचें निसणटण करतलो. आनी पदवी आनी रायपण आनी अंतराला खाला आसलोल्या सगळ्या राज्यांचें व्हडपण भोव वर्त्या देवाच्या भोगतांचे पोरचेक देव दितलो. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी सगळीं साम्राज्यान ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं. देवाचें उतर हें. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. सगळीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. मनशाच्या पुता दुवानो सर्वेस्पराक वाखाणात. इस्रायेला सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक.
सॉर्वेस्पोराच्या याज्ञिकांनो सॉर्वेस्पोराक वाकाणात. सॉर्वेस्पोराच्या सेवकांनो सॉर्वेस्पोराक वाकाणात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. प्रमाणीक मनशांनो सॉर्वेस्पोराक वाकाणात. भोगतीवोन आनी खालत्या काळजाच्या मनशांनो सॉर्वेस्पोराक वाकाणात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनाक. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सुरेस्पोत तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणले, तुम्ही तुमचीच चोत्राय दोरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदोवन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमची खालसां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलोल्या सगळ्या मनशाचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमचे वाटावूंक येवंक मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो दीस निमाणो दीस सेवा धर्मीक वर्साचो आनी आयची वाचपा आमकां आमच्या निमाण्या दिसाचो उगडास कोत्ता. आनी हो उगडास कोत्ताना कितें भाशेन आयचो विशय भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन पाटलावदारां कशी जेजूची गवाय जावया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मिथन नांवाचो ल्हान भुरगो 11 वर्सांचो पयलेच फावट 2 वर्सां उपरांत बोणकोणीन गेलो आपणाचे आवयक भेट करूंक. आनी जेन्ना तो बोणकोणीन गेलो पळय तेन्ना एके बायलेक ताचे मुखार हाडली, जिचे केंस पिसुडले, आंगावळी मेळी जाल्लेली, पिंजलेली आनी सारकी बुरशी कशी दिसताली. मिथनान तिका पळोवन तिका वळखोंक ना, पूण हे बायलेन जेन्ना मिथनाक पळयलो पळय तेन्ना रोखडोच तिका वळखलो आनी वळखून तिणें म्हणलें, पुता देवाचेर विस्वास दवर. आनी तेन्ना मिथनाक गमले ही ताची आवय म्हणून. पूण जेन्ना तिणें देवाचें नांव काडलें पळय तेन्ना तिणें गाठ आहात पळय तिका वडीत जोरीत तिका पत्तून तिच्या सेलान व्हेली आनी थंयसर बोन केली. मिथनाक आपणाच्या आवय लागीं 2 वर्सां उपरांत पासून 1 मिनूट पासून उलोवंक मेळोंक ना. त्या वेळार मिथन थंयसरूच रावलो आनी रडलो. कित्याक रडलो काय? कित्याक आपणाची आवय कोश सोसूंक जाय म्हणून ना. रडलो कित्याक इतले कोश्ट आनी धुमाळो सोंसता पर्यंत आपणाची आवय भावाटाक थीर रावली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मिथनाची खरें म्हळ्यार आवय आनी बापूय बोणकोणीन कित्याक आसलेली काय? कित्याक ती क्रिस्तांव म्हणून भावाटा खातीर. आनी मिथन ल्हान भुरगो कितें कोत्तलो? आपणाची आवय बापूय बोणकोणीन भावाटा खातीर आसून खरें म्हणल्यार ताचो भावाट शेलो मळो जाल्लो. पूण जेन्ना आपणाच्या आवयक पळयता पळय तेन्ना तो अदीक भावाटाचो मनीस जाता, भावाटाची खोलाय तो वाडयता आनी उपरांत
आपणाचे शिक्षण करून याज्ञिकपणाची पावलां तो मात्ता. प्रितेच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय आमकां जेजूची पाटलावदारां कशी ताची गोवाय सांग आमकां उलो कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां किरीत भाशेन डॅनियल प्रवादाच्या पुस्तकान ताचें दर्शन बेबिलॉनांत आमकां मेळटा. किरीत भाशेन 4 जनवरांची व 4 राष्ट्रांची खबर कोत्ताना किरीत भाशेन हेच वाचप. दानियेलाच्या पुस्तकान 2व्या वरान तसलीच दर्शनां नबुकदनेस्सर ह्या राजाक मेळ्ळेले आमकां पळटा. ते कितें सांगता काय? कितें सांगता? आख्खी राष्ट्र होवन देवाचे राष्ट्र उत्तम जातले, देवाचे राज सोयतीवन जातले आनी हाकाच लागून आमचे जिवीत देवाच्या राजाचेर धरून आमचे जियोंक गरजेचे. जेजूचे नदर मारून आमची पावलां मारूंक गरजेचे. प्रितेच्या भयणी भावांनो, आयच्या वर्तमानान असलीच कल्पना आमकां दिसती पडटात. संवसारी वस्तूक न्हय पूण सोयीच्या वस्तूंचेर नदर मारपाक आमकां उलो कोत्ता. संवसारी वस्तू सोरोन बेतात. जावं घडीक आमी बरे बरे कपडे न्हेसता, जावं घडीक व्हडल्या बंगल्यांनी आमी रावता, जावं घडीक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आमचे लागीं आसात, पूण हे सगळे सोदता, पिड्यार जाता, खोलोम येता, कोबार जाता. पूण देवाचें राज सासणांक तोपता आनी हाकाच लागून ह्या राजाचेर नदर धरून आमचें जिवीत जियोंक आयज आमकां उलो जाण आसा. प्रितेच्या भयणी भावांनो, एक फामाद बरोवपी अशें म्हणटा, A drunkard is like a whiskey bottle with neck and belly without a head. प्रितेच्या भयणी भावांनो, बेबदीकायेक लोबदोन हाप ये मोस मार असले धोरण आमी घेवन जियेला तो जाल्यार आमी निसंतरांक पावता. पूण जेन्ना देवाचेर विस्वास धरून आमची पावलां मारली तो जाल्यार दुबावरेन सासणाच्या जिवितांत आमी भितर सोदता. भाग्योन फ्रांसीस शायर सदांच जेजूचेर विस्वास धरून आपणाचें जिवीत जियेलो. 7 एप्रिलाचे 1506 ह्या वर्सा नावारे ह्या गांवांत स्पेनाच्या देशांत जल्माक आयलो. वाडटा वाडटा घडीक तो संवसारी नोदरेंत वेतालो. जावं वटपण सोडूंक, जावं व्हडली पदवी मेळपाक ताची इच्छा आसली, पूण जेन्ना ताच्या कानार हो उलो पडलो इनास लॉयलाचो, कित्याक उपकारांत आख्खो संवसार तुवें जोडलोय पूण इबाडलोय जाल्यार तुजो आत्मो. ही उतरां बोगोर बोगोर ताच्या कानार पडोन शेकी ती उतरां ताच्या जिवितांत फोल दितात. कित्याक उपकारांत आख्खो संवसार तुवें जोडलोय पूण तुजो आत्मो इबाडलोय जाल्यार. प्रितेच्या भयणी भावांनो, ह्या उतरांनी जेन्ना ताचो जिवीत बदलता तेन्ना तो क्रिस्ताचो सेवक, क्रिस्ताचो चाकोर तो जाता. आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक परगटूंक ह्या त्या गांवांनी कितें भाशेन आमचे इंडियेन, मालाकाश, सिलोन, श्रीलंका, जपानाक आनी चायनाक पासून वचोन तो येवचिता आनी जेजूक तो आपणाच्या जिवितान परगट्टा. प्रितेच्या भयणी भावांनो, केरीत भाशेन आयज आमकां उलो भाग्योन फ्रांसीस शायरा भाशेन सदांच जेजूच्या पाटलावदारां कशी ताची गोवाय सांग. भाग्योन फ्रांसीस शायर सोरी तर वटपणाक आनी पदवेक तर सोडून गोट रावलो, चिकटून रावलोलो तो जाल्यार आयज घडीक आमी ताका वळ पावपाचें न्ही आसले हांव. पूण जेन्ना ताणें जेजूक शिकेलो, स्वर्गीच्या राजाचेर ताणें नदर मारली, स्वर्गीचे राज जोडूंक ताणें प्रयत्न केलो पळय, ताका लागून आयज आमी हांगासर सगळीं जाणां एकठांय जाल्यार ताका मान दिवंक, ताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचूंक. हेंच करूंक आमकां आयज उलो. आनी अशें करतलें तो जाल्यार किरीत भाशेन पयले सुवातेर आमी जागृत रावूंक गरजेचें. आनी जागृत रावूंक म्हळ्यार कशी मागणें करूंक चलता भोंवतना आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायान भोव करून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन मागण्यांक पयलो आनी वोलो सागो दिवन. आनी दुसरे सुवातेर जेजूचे नीज पाटलावदारां कशी आमच्या जिवितांत कितले कोश्ट दूख यो, त्रास यो, दुमाळो सोसूंक पडो, स्वताक गोवाय सांग. वायट आसा तें उमटून काडूंक आनी किरीत भाशेन जेजूचे नीज गोवाय सांग आयज आमकां उलो. हेंच करूंक भाग्योन फ्रांसीस शायराक ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताची कृपा आनी बळ ताका फुडें घालून मागुया. आमेन. आम्ही सगळी बी रावया. आताच आम्ही ऐकला
आमची नदर ताचेर दवरूंक, ताचेर आमचो विश्वास दवरूंक, असल्याच मनांत आमी आमची थोडी मागणी आनी गरजो बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे नीज पाटलावदार आपल्या वागणुकेंतल्यान पोरजेक जावं आपूण सांगता तें तांच्या जिवितान दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेचे आटेविते समजून घेवंक धर्मा मोदें तोंटे उप्रासतात ते सुटावे करूंक आनी आपल्या बरे जिविताचे बरी देख सोमेस्तांक दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी जेजूचे जोलटे फुलेर कशे बागीवोन फ्रांसिस्का भशेन हुर्बेवोन गोवाय आमच्या सोरभोवती आशिल्ल्यांक बरे उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरतल्या दर एका म्हत्वाची भयण्यांनी जेजूची विचून काडलेली नीज पाटलावदारां कशीं आपल्या वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ओके, पण आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या मध्ये दुयेंत आसले बा भयणी खातीर आमी मागुया. सुगीचे बाप, ही आमची मागणी स्वीकार कर. ही आधुनीक काळार तुजो पाटलाव करूंक आमकां जायते कोस सोंसचे पडटा, पूण तूं आमच्या मदें आसय, तूं आमचे बरोबर चलता म्हूण ही खात्री आमी मानून धरून तुजोच नीज पाटलाव करूंक आमची काळजांनी मनां आयती कर. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोंपतूक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या भोवी सुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थया. देव आमच्या प्रितीचे बाप, च्या मानाक भेटकून फरमायला ती पवित्र देणे मोहळ्यांत मानून घे. तांचे वरवीं आमी तुज्या दोळ कालसाक मानच्याक तुजे आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. मी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वाचूया. भुंयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बाप, सर्वप्रधान सासणेच्या देवा,
सर कोणें सर ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वाचूंची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचूंच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल सोडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवताचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco survis portum, surgani sosar boljan, tuja vojbova, surgi tuka suj suj, sorves poracinavi et anakazuj, surgi tuka suj suj, tuka suj suj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश म्हणच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिले आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाच्या बॉक्सान घालचें तुमचे पासत आनी समेस म्हज्या पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बाबाच्या मनाच पुनर्जीवनपणाच आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सोदतले आमां समेस्ता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलेचे पळयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमां समेस्तांची हांगावेदी भोंवती जमलोल्यांची, तशीं आयजोल दीस समोर उमतल्यांची, लग्नाचो दीस मनयतल्यांची आनी जीं बाबा भयणां तरेकवार पिडेन कश्टवतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागीबोन जुजे, बागीबोन दोन दुतां, बागीबोन जुजे वाजाक, बागीबोन फ्रांशीक शावेरा आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गबूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सुंदराची याद मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परस वायटांत तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस तुमकां दी. सर्गीच्या सुखाक तुमच्या सुंदर किसाच्या येण्याक आमी बरोवंशें तोत्रेकता. तर आमकां जर काकतीन सोर पातांतली सुटय आनी सूर आकारांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सो जेजू क्रिस्त तेंचे धरून तो म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय ती पवित्र स्पिचे पावचे दीश घाल आनी खुशपण तुका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जियेतीन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. समेची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकुतकोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकुतकोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. वचोन जेजू क्रिस्त आमचो सुमी संवसाराचे पाप काडटा तो ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान तुमी सगळीं शुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त तांणीच कमन्या घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये साणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेल्या आहे त्यानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
तुझीशी येतो जेजू आमचीशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विस्वास तू आमचो विस्वास सोड लागता जिवी जेजूशी येया बारूबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड लागता जिवी जेजूशी येया बारूबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझीशी येतो जेजू आमचीशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विस्वास तू आमचो विस्वास तुझीशी येतो जेजू आमचीशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विस्वास तू आमचो विस्वास आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण ह्या वेळार सांबाळुया काळजांत शिवलेल्या जेजूचे आसने आमी आमच्या जिवितांत अणभवुया आनी ताका आमचे दिनवास उबारुया
प्रार्थया. सरपदर देव आमच्या देवळ बाप जेजूचे कुडे रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरलाय. तुज्या मोगाच्या वेगींतली आनी आमच्या बा भणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कोणीच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवे. आमेन. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट समारंभलोल्या पाद्री टोनी डिसोजाक आनी देवा उतराची बोंटी केल्ल्या फादर लेस्ली रेगो हांकां आमचे दिनवास. तशेंच आमची भयण एनी हाच्या फुडाऱ्या खाल गायनाची मांडावळ करतल्यांक हांव दिनवासतां. आज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपट्या मिसांचो वेळ सकाळची 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजची 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळची 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:45 आनी 10:30 पोरबेचे मीस. सांजे 1 वाजता 2, 3, 4, 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळची 5:30 ते 11 मेरेन वचूंक जाता. पोरबेच्या दिसा कुमसारां आसची नात. फुलां भेटोवंक व फुलां हाडूंक कोणूय पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळेशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसेक कळोवचें. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणान भाग घेतलेल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आयचो दीस म्हत्वाची भयणां पासत भेटयला. तशेंच आज 12:15 कन्नडा भाशेन मीस आसतलें. डिसेंबराचे 3 तारखेर पुर्तुगेज भाशेन 11 वाजता मीस आनी 12:15 यात्रेकारांचे मीस आसतलें. किरीतपणी हे मीस सोमतोच भायर पाटवांत आसलेल्यांनी पयलें भायर सरचें उपरांत दुसऱ्यांनी भितर सरचें म्हूण मागता. 5 तारखेर मंगळारा दीस सकाळीं मिसा हे पोरी आसतली 6, 7, 8 आनी 9:15. फेस्ता दिसाक कोंकणी भाशेन कोणाक वाचपां करूंक खुशी आसात जाल्यार तांणी बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी येवन आपलें नांव दिवचें. आज आमची मोदें वराडाची पोंडा वराडाची भाव भयणां आसात. सगळीं उबी रावया. सरस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत कशे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सुरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोदी मागतां. सोन एकल्यान आपल्याक जायते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबीन बापाक वाकणटां. आमेन. São Francisco Xaviera, tuci koru goya shara, tuci sucha soinika, soda zoiti bon kurmaka. तुझी सुचा सोयनिका सोदा जोइती कोण कोरमाका. São Francisco Xaviera, tuझी कोडू गोया शारा, तुझी सुचा सोयनिका सोदा जोइती कोण कोरमाका. तुझी सुचा सोयनिका सोदा जोइती कोण कोरमाका.
Check test 1 2.